नमस्कार इष्टानो. दत्ता दामोदर नाईक हांणी केल्ल्या प्रवास वर्णनाच्या आधारान आमी हॉलंडाक भोंवडी मारून येवया. नेदरलँड हो युरोपांतलो सोबीत सुंदर देश. नेदरलँडाचे वट्ट 12 प्रांत आसात. तातले 2 प्रांत हे उत्तर हॉलंड आनी दक्षिण हॉलंड. पूण जायते फावट लोक पुराय नेदरलँडाक हॉलंड म्हूण संबोधतात. एम्स्टरडॅम ही हॉलंडाची राजधानी. हे शार एम्स्टर न्हंयच्या उदकांत पांय पातून वसलां. हॉलंडाची चडशीं सगळीं शारां न्हंय जावं खारजाचे देगेर वसल्यात. त्या भायर हॉलंड दर्याचे पातळे खाला आशिल्ल्यान वता थंय उदकच उदक दिश्टी पडटा. हांगा पावतकच आमकां भारतांतल्या केरळाचो उगडास आयले बगर रावना. केरळाकूय हेच भशेन जमीन आनी उदक हांचो आपालिपाचो खेळ आमकां पळोवंक मेळटा. हॉलंडाचें खरें आकर्शण जावन आसा हांगचो सोबीत सैम. हांगा जळीमळी फुलांच फुलां दिश्टी पडटा. ट्यूलिप हें हॉलंडचें राष्ट्रीय फूल. हॉलंडाक वता थंय पयस पयस पातळिल्लीं ट्यूलिपाचीं शेतां दिश्टी पडटात. हॉलंड सगळ्या युरोपा खातीर फुलां फुलयता. हांगा फुलांचो बाजार भरता, पावणी जाता आनी पाटल्याचे पाटले विमानांत घालून पुराय युरोपभर हीं फुलां पावतात. पूण मजा म्हणल्यार हॉलंडाच्यो बायलो भारतीय बायलांवरी माथ्यान फुलां माळिनात. जावं देवाक फुलां ओंपपाची हांगा पद्दतूय ना. ती आपलीं घरां सुशोभीत करूंक ऑफिसांत, हॉस्पिटलांत, मसणणेंत आपलो आनंद, आपल्यो भावना व्यक्त करूंक फुलांचो वापर करतात. खरें म्हळ्यार हॉलंडाक हिरे मेळनात. पूण हांगा हिऱ्याचो वेपार मोठ्या प्रमाणांत चलता. जगभराचे हिरे हाडून तांकां चकचकीत लकलकीत करपाची कला ह्या लोकांनी आपणायला. ताचे पासून तांकां जायती येणावळ मेळटा. वारें हें सैमाचें देणें. तें सगळे कडेन व्हांवता. पूण ह्या वाऱ्याचो इतलो बरे तरेन वापर हॉलंडान केल्लो दिश्टी पडटा. हॉलंडाक वता थंय पवनचक्की म्हणल्यार विंड मिल्स दिश्टी पडटात. हॉलंड न्हंयचे कुशीक वशिल्लो प्रदेश म्हणटकच नुस्तें मेळटलेंच. गोंयांत दर्यादेगेर जशे खार्यावाडो, बंदरार जावं तारीर वस्ती आसात तश्योच हॉलंडाक जायत्यो फिशींग विलेजीस आसात. पूण तांचे भितर आनी आमच्या गांवां भितर खूब फरक आसा. तांच्यो ह्यो फिशींग विलेजीस खूब नितळ आनी सोबीत. हॉलंडाक जायत्यो गायो म्हशी आसात. म्हणटकच दूद उत्पादन व्हडा प्रमाणांत जाता, जाचे पासून चीज तयार करतात. हॉलंडाच्या लोकांक वेगवेगळ्या तरांचें, रुचीचें, चवीचें चीज आवडटा. आमी गोंयकार जशे जेवणाचे प्रत्येक प्रतीन नाल्लाची सोय वापरतात, तशेंच हॉलंडचे लोक आपणालें जेवण चीज घालून सुरबूस करता. हॉलंडांतलें आनीक एक खाशेलें पर्यटन थळ म्हणल्यार मडुरोडेम गार्डन. ह्या गार्डनांत शारांतल्या बऱ्या बऱ्या वास्तुशिल्पांचे ल्हान ल्हान मॉडेल्स करून दवरल्यात. धोंपरा परस मोडवे पुरायपणान आनी बारीकसाणेन हे मॉडेल्स तयार केल्यात, जाची तुलना दत्ताबाब बॉन्साया कडेन करतात. बॉन्साय ही जपानी लोकांची कला. बॉन्साय म्हणल्यार व्हड रुखाची वाड खुटोवन तयार केल्ले ल्हान आकाराचे रूख. हॉलंडचो लोक सायकलीन प्रवास करपाक पसंत करतात. अशें म्हणटात की हॉलंडाक मनशा परस सायकली चड आसात. शारांतल्या कोनशा कोनशांनी सायकल स्टँड दिश्टी पडटात. सायकल स्वारान प्रवास करपाक सोयीचें जावचें म्हण हांगा रस्त्या कुशीक वेगळ्यो पायणी आसात. तर असो हो सोबीत सुंदर प्रदेश. हांगचे लोक सुखी, समाधानी, समृद्ध आनी सैममोगी. हांगच्या लोकांनी आदलें जें जें बरें तें सांबाळून आधुनिकतेचो आदार घेतला. विज्ञानाचो वापर करतना सैमाची जतनाय घेतल्या. माकनां आनी मनीस हांचो योग्य सांगड करून विकास साधला. म्हणूच भोंवडी करतना भोंवडेकाराच्या दोळ्याक थाकाय मेळटा. आनी त्या खातीरच घडये दत्ताबाब ह्या पाठाक माथाळो दितना ताका विशेशण लायता, हांसतें हॉलंड. इश्टानो, व्हिडियोंतल्यान तुमी हॉलंडाचें दर्शन घेतलांच आसतलें. दत्ता दामोदर नायक हांणी बरयल्लो हो पाठ हांसतें हॉलंड
हे प्रवास वर्णन बरे तरेन वाचात. सादी सरळ भास, नवे शब्द प्रयोग, तुलना करपाची तरा हे तांच्या लिखाणाचे खाशेलेपण. दत्ताबाब हॉलंडातल्या आकर्षक पर्यटन थळाचे वर्णन करता आसतनाच हांगाच्या लोकांची समाज जीण, स्वभाव गूण आमचे मुखार दवरतात. तेन्ना हो पाठ समजून वाचात आनी प्रस्नाक जापो दियात.